तकलेर माउंट करपाचें आनी हे हँड हेल्ड माउंट हाताक हें करपाचें. सो दोगांचे प्रिंसिपल सेम आसा. इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट. तो इफेक्ट घेता आनी बेस्ड ऑन दॅट इफेक्ट ते इंडिकेशन दिता. लायक हांगा 2 इंडिकेशन आसा. एक एलईडी इंडिकेशन आसा, रेड लायट पेट्टा हांगा दोळ्यांक, आनी एक विज्युअल ऑडियो इंडिकेशन बजर आसा भितर एक. सो तो विज्युअल एज वेल एज ऑडियो इंडिकेशन दोन्ही सांगपाक शकता. सेम विथ दीस डिवायस. आनी हातून आमी रिचार्जेबल बॅटरी यूज केल्ले आसा. सो समज एकदा चार्ज केले ते एका चार्जान 25 hours पर्यंत चलता. हे करपाक यूज करपाक मेळटा. आनी दीस इज फॉर हँड हेल्ड आनी दीस इज फॉर हेल्मेट. The distance is approx about 1 meter to 2 meter for 15 to 230 lines. आणि हातून आमी एडिशनल फीचर आसा तो असो पसून बरें डेव्हलप करूना की यू कॅन एडजस्ट द सेन्सिटिविटी बेस्ड ऑन डिफरंट वोल्टेज रेंजीस. सो वी हॅव टेस्टेड इट फ्रॉम वोल्टेज रेंजींग फ्रॉम 230 volts टिल 110 kV पर्यंत टेस्ट केल्ले आसा. सो सगळ्या वोल्टेजीक हे चलता. सगळ्यातून टेस्ट केल्ले आसा. बोथ लॅब टेस्ट केल्ले आसा एज वेल एज ऑन सायट टेस्टिंग केल्ले आसा. पोल्सार हे सोडून सबस्टेशनान तशें टेस्ट केल्ले आसा. सो इट इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग वोल्टेज फ्रॉम ऑल लेवल्स. एक प्रोडक्ट करपा खातीर कितलो टायम लागता? एक सुरू करून कितलो वेळ लागलो? हय, स्टार्टिंग करपाक. सो आतां आमचे हेल्मेट स्टार्टिंग केल्ले तेन्ना अरावंड 6 months लागिल्ले फूल पॉट डेव्हलप करपाक सर्किटरी. मागीर सगळें माउंट करपाक आनी थोडो टायम लागलो 1-2 महिने. सो एक प्रोडक्ट अरावंड 8 महिने सुमार लागिल्ले म्हाका. स्क्रॅचांतल्यान स्टार्ट झिरोच्यान केला सर्किट. समजा आयडिया आमची आशिल्ली आनी ती आयडिया आमी डेव्हलप करून तो प्रोडक्ट येवपा खातीर आमकां एक 6 months लागले. स्क्रॅचांतल्यान म्हणजे ही आयडिया खंय नाशिल्ली. ताच्या खातीर आमी आमचें ओन डेव्हलप केलें ती आनी ताच्या खातीर टायम लागलो. आतां आमकां ऑलरेडी आमचे कडेन सगळें आसा. सो रोखड्या टायमा भितर आमी तें डेव्हलप करपाक शकता. एका म्हयने पयलीं हांवें एक सुतो वॉच केल्लो की ते जर सुद्दां गेले आनी कदाचीत करंट जर वायरींतल्यान किंवा बाकीच्या इन्स्ट्रुमेंटांतल्यान पास जाता जाल्यार दीस डेमो हे तुमकां आमचो प्रियवळकार हो करतलो. आनी त्या नंतर आमचे वटेन पावर डिपार्टमेंटा वटेन आमचो CU उलयतलो आनी त्या नंतर परत हांव उलयतलो मदीं सगळे. आनी मागीर आमी सबस्टेशनाचेर गेले. लायनमॅन मागीर लो वोल्टेज लायनीचेर टेस्ट केली, 11 kVचेर केली आनी सगळे कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी आमकां हातून खूब कॉपरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशल्सांचें मेळ्ळें. आनी ह्या हातूंतल्यान हे डिवायस इतली सेन्सिटीव आसा की इवन लिकेज सुद्दां आसत जाल्यार ती आमची डिवायस दाखयता. आनी तातूंतल्यान खूब जाणांची लायफ सेव जाता. आनी ही डिवायस नॉट ओन्ली फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इट कॅन बी यूज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एट एनी वोल्टेज लेवल. आनी ही डिवायस जर यूज केली आनी ही डिवायस खूब एफोर्डेबल आसा आनी सेन्सिटीव आसा प्लस ड्युरेबल आसा आनी ती इजी टू यूज, व्हेरी कन्विनियंट आनी इजी टू यूज आसा. सो जर ही डिवायस यूज केली जाल्यार इट वील हेल्प टू सेव द लायफ आनी इन टर्न एक तो मोरल बुस्टर जातलो की आमकां म्हणजे लायनमॅना खातीर की ही सेफ्टी डिवायस आमच्या हातान आसा आनी आमकां एक्सिडंट जावपाक शकना. आनी म्हाका दिसता की आमकां असो सपोर्ट मेळपाक जाय फ्रॉम डिपार्टमेंट.